नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. नवे जुवारी पुलाचे पुराय जाल्ले एके सायडीचे 4 लेनीचे लोकार्पण आज जाता. उक्तावणाक केंद्रीय हायवे येरादारी मंत्री नितीन गडकरी येता. ह्या सुवाळ्याक पुलाचेर स्टेज उबारपाचें काम सुरू आसा. लोकांनी मोठे संख्येन सांजे 6 वरांचेर उक्तावणाक एकठांय जावचे म्हूण सरकाराचो उलो. जुवारीचो जो नवो पूल लोकां खातीर उक्तो केला गव्हर्मेंटान पळोवपा खातीर सीएमान जेन्ना सांगलें की 25 ते 28 मेरेन हो पूल उक्तो आसतलो लोकांक पळोवपा खातीर चलत येवन आनी मागीर 29 तारखेक तो लोकार्पण जातलो. तो जी अर्दी सायड आसा ती लोकांक वापरपा मेळटली आनी तेजें इनॉग्रेट करतले. जेन्ना आमचे जे युनियन मिनिस्टर आसा नितीनजी गडकरी ते येतले आनी हो जो पूल आसा जो अर्दो तेंच्यांनी सद्या आतां कंप्लीट जाला तो इनॉग्रेट जातलो. आमच्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता कितलेशे लोक हांगासर जे ह्या पुलाचेर येवपा लागल्या. जेन्ना हो पूल उक्तो केलो की लोकां खातीर पळोवपाक जेन्ना खुबशे लोक हांगासर येवपा लागला. हो पूल काल मेरेन हो फूल ओपन आशिल्लो. लोक हांगासर चलपाक शकताले हांगासरल्यान ते वटेन. पूण जेन्ना आयज आमी हांगासर येयला तेन्ना आमी हांगासर फाटल्यान पळोवपाक शकता हो जो सेटअप आसा तुमी हांगासर पळोवपाक शकता. हो जो सेटअप रेडी जाता सद्या जो स्टेज हांगासर जावपा लागल्या अर्दो सायड कंप्लीट जाल्या जुवारी ब्रिजाची तो आसतलो. तेजे खातीर हांगासर आमी पळोवपाक शकता जे हांगासर सेटअप आसा तो ऑलरेडी चालू जाता. हांगासर जी स्टेज आसा ती सेटअप तिचो चालू आसा. आनी आयज जशें निलेश काब्रालान जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेन्ना तेंच्यांनी जे गोंयचे लोक आसा सगळे गोंयचे लोक आसा तांकां आव्हान केलां की 29 तारखेक सगळ्यांनी हांगासर हजर रावचे. हो जो इनॉग्रेशन जो हांगासर फंक्शन जावपाचें आसा ताका तेंच्यांनी सगळे जे गोंयकार आसा तांकां तेंच्यांनी आवाहन केलां की हांगासर येवचें आनी जो इनॉग्रेशन फंक्शन आसतलें तो तेंच्यांनी एटेंड करचो. लायटीची बिलां बुडयतल्यांक सरकारान परत एक फावट OTS स्कीम काडल्या. 27 फेब्रुवारी मेरेन ही स्कीम चालू उरतली म्हूण स्किमीची घोशणा करतना वीज मंत्री सुदीन उलयलो. 1,78,000 डिफॉल्टर. बिलाची मूळ रक्कम माफ करूं ना. लेट फी तितली सोडटले. सुमार 450 कोटी येणे आसा. उणें करून 190 कोटी येवंक शकता म्हूण सुदीन सांगता. आमी प्रिंसिपल अमाउंट माफ करूं ना. जे DPC आसा ती चडशी माफ केल्या आनी हाजें कारणूय तुमकां चीफ इंजिनियरान सांगलां की खूब वर्सां पासून हे पयशे येवपाचे आसा गव्हर्मेंटाक जवळ जवळ 450 कोटी. 450 कोटी येणे आसा. तातूंतले उणें करून खंय 190 कोटी येवंक शकता. ऑलमोस्ट से अबाउट 450 crores दिवस दाखयता. आतां तातूंतले मायनस जावन 190 कोटी पर्यंत आमकां मेळूं शकता. स्मार्ट मिटरिंग प्रकल्पाक 467 कोटी मंजूर जाल्यात. स्मार्ट मिटरिंग प्रोजेक्ट जवळ जवळ 467 करोडचा अप्रूव्ह जाला ऑन द बेसीस ऑफ 60-40. 60% गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अँड 40% आमचे. फाटले खेप खंय कितलेशेच वेवसायीक आस्थापनांनी स्कीम घेतली मात कोविडाक लागून पयशे भरूंक पावले ना. खुबशे लोकांनी त्या वेळार ती घेतली आनी ते भरूं शकले ना. ताका कारण कोविडूय आसा. कोविडा लागून प्रत्येकाची परिस्थिती अत्यंत बिकट आशिल्ली. श्रीमंत मनीस सुद्दां घरात बसून आशिल्लो आनी गरिबांतलो गरीब मनीस सुद्दां घरात बसून आशिल्लो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. गोवा मायल्सा उपरांत गोवा टॅक्सी ड्रायव्हर ॲप GLाचें ॲप सध्या गूगल प्ले स्टोरार डावनलोड करूंक मेळटा. गोवा टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणटा तें ॲप सध्या टॅक्सीवाल्यांक रजिस्ट्रेशनाक उक्तें. ॲपाचेर 100 डावनलोडांचो आंकडो दिसता. गोवा टुरिजम डिपार्टमेंटान आपल्या फेसबुकार एक पोस्टर आउट केलो आनी त्या पोस्टराचेर बरयल्लें आशिल्लें की तांणी जो गोवा टॅक्सी ड्रायव्हर ॲप आसा तो प्ले स्टोरार अवेलेबल आसा आनी सद्या तेंच्यांनी त्या पोस्टराचेर आउट केला की जे ड्रायव्हर आसा टॅक्सी ड्रायव्हर आसा ते ह्या ॲपा थ्रू थंय रजिस्टर करपाक शकता. आनी जेन्ना हो पोस्टर ते आउट केले तेन्ना त्या पोस्टराचेर क्रायटेरियाज कितें आसतले ड्रायव्हराक थंय रजिस्टर करपाक ते सुद्दां तांणी त्या पोस्टराचेर दिल्ले आसा. पर्यटन मंत्री म्हणटा ही फक्त क्यू सिस्टम. टॅक्सी ओनरांनी तातूंत रजिस्टर जावपाचें. ॲप खंय मागीर येवपाचें. टॅक्सी ॲप ऑलरेडी तुम्ही गैरसमज करून घेतात. देर आर 2 पार्ट्स. एक इज अ क्यू सिस्टम जाचो एड आयला. क्यू सिस्टमा खातीर रजिस्टर करपाक जे ड्रायव्हराक जाय ते ॲप तुजें फक्त आयला. गाडयेचें ॲप येवना. गाडयेचें ॲप जें आसा तें IT हॅज ऑलरेडी डेवलप्ड इट
ट्रान्सपोर्ट जेन्ना कॅबिनेटान घालून ते रेग्युलेटर म्हणून हाडटलो तेन्ना दॅट पर्टिक्युलर लॉन्चिंग जेन्ना मुख्यमंत्री करतलो दॅट इज अ टायम दॅट ॲप वील बी अवेलेबल फॉर यू टू डू. आतां जे ॲप आसा इज ओन्ली फॉर युअर ड्रायव्हर क्यू सिस्टम जे करपाक जाय तातूंत ताका सगळें जें करचें पडटा ताजे खातीर तो ॲप थंय आसा आनी कांयच ना. सो वी लेट अस कीप अ व्हेरी क्लियर थिंग. ॲप आनी क्यू सिस्टमा बद्दल खुबशे लोक दिशाभूल करपाक लागिल्ले आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वेल्डिंगाचें काम कोलवाळे एका स्क्रॅप यार्डाक भुजलें. किट्ट उसळून स्क्रॅप यार्डाक उजो. वाऱ्या सरची उजो सगळ्याक जावन सगळें स्क्रॅप यार्ड काबार. लागसारच्या 3 स्क्रॅप यार्डांकय उजो बादलो. एक स्क्रॅप यार्डवालो जखमी जाला. ताका म्हापसा जिल्लो हॉस्पिटलांत एडमीट केला. फायर ब्रिगेडीन 4 वरां झुजा पावड्यार यत्न करून उजो एकदांचो आटापा हाडलो. Because as of now we know that this is a single shade and behind that there is one more shade. So that we will take care into part of investigation. Okay. What is the cause of fire, sir? As the owner says that there was some electricity short circuit inside, as he says, but we will investigate into it. Just scrapyard asa तांचेकडे फायर ब्रिगेडीची NOC ना. कित्याक स्क्रॅपयार्ड जर तुम्ही एस्टॅब्लिश करतले जाल्यार ताका स्टँडर्ड नॉर्म्स आसा, फायर सेफ्टी नॉर्म्स आसा, ते तुम्ही अवॉइड करूंक जाय. जाल्यारूच ताका आमी आमचे कडल्यान क्लियरन्स दिवंक शकता. खंयच्याच स्क्रॅपयार्डाक फायर ब्रिगेडीचे क्लियरन्स ना. आयज दनपारां कोलवाळे स्क्रॅप यार्डाक उजो लागलो. इतलो भयंकर उजो आसा की अजून मेरेन कंट्रोल जायना. म्हापसा ते अग्निशमन दल जाले, मागीर तेंच्यांनी बिचोलच्यान आपयले, परवरच्यान आपयले, तुळेणाच्यान आपयले आनी पयलीं आसतना आमी 10-12 लोक तेंच्यांनी अजून मेरेन चालू आसा. तो अजून ऑटोमेट येना चालू आसा. एका लागल्या उपरांत बिल्डिंगेचें काम करता किट्टी उसळ्ळी आनी उजो स्प्रेड जालो आनी तेन बरें एका बरोबर बाकीचे आनी सायडी घालून उजो कंट्रोल जावपाक खूब मुश्कील आसा आनी 2-3 वरां तरी वयतली. स्टुडंटा खातीर हांव सुंदर फटक्याक कोलवाळे. आतां बोया राती उसरां इल्ली खबर. केप्यां शिरोय घरगुती वादांतल्यान जावयान मायक मारली. 13 डिसेंबराची गजाल. आचल अंजीखाणे आनी तिचो घोव तमीश पार्सेकारा मदीं मोठी झगडी जाली. त्या वेळार आचलाची आवय रेणुका मदीं पडली. जावयान रागान तिच्या पोटात सुरो मारलो. अटेम्प्ट टू मर्डर म्हणून पुलिसांनी जावयाक ते दिसा धरलो आनी सुरोय जप्त केलो. माय सामकीच क्रिटिकल जाल्ल्यान तिका आदी मडगांव हॉस्पिटलांत उपरांत GMCत व्हेली. फाटले 15 दीस उपचार चालू आशिल्ले. आयज सकाळी मायन जीव सोडलो. जावयाचेर अटेम्प्ट टू मर्डर केस आतां खुनाची केस जाल्या. पुलीस प्रकरण उस्तितात. 13 तारखेक पीस व्हॅली केप्यां शिरोय हांगा एक इन्सिडंट जाल्लो की अटेम्प्ट टू मर्डर. जी घोव बायल आनी बायलेली आवय तेंचे भितर खंय तरी तोंडान वादावत जावन तेजे घोवान ते बायलेच्या आवयक पोटांक वेपनान वार केल्लो आनी ती क्रिटिकल कंडिशन आशिल्ली. मागीर तिका GMCक एडमीट केल्लें आनी अरावंड 13 डेसा नंतर आज सकाळी अरावंड 3:20 अर्ली मॉर्निंग तिची डेथ जाली आनी हें इन्फॉर्मेशन आमकां केपी पुलिसा कडल्यान कळयलें आसा. तशेंच ज्या प्रमाणे अटेम्प्ट टू मर्डर आतां तेका सेक्शन 3 नॉट 2 लायिल्लें आसा आनी सद्या तो ज्युरिडिक्शन हेतू जेलीक ऑलरेडी अंडर जेल आसा आनी फुडली कारवाई चालू आसा. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर केपेंच्या क्रिस्तालन पेडणेकर. सभापती सरकाराचो नोकर समजूंक जायना अशें म्हणिल्लें. नोकर म्हणून विपर्यास करून माफीची मागणी करतात. माफी मागचो ना. 15 दिसांचें अधिवेशन दिता जाल्यार काणकोणा रमेश तवडकाराच्या घरा वचून माफी मागता म्हणून विजयान मिडियाक क्लियर केलें. ST आरक्षणाचो खंय इश्यू आशिल्लो. प्रायवेट मेंबर डे कित्याक ना काय म्हूण प्रस्न. हांवें ताका एम्प्लॉई म्हणून म्हणूंक ना. हांवें म्हणल्यार सरकारान ताका एम्प्लॉई म्हणून आपलो ट्रीट करचो न्ही. आनी काल ताचे फुडें एलॅबोरेट केल्लें आहा की इन प्रोटोकॉल सगळ्यान हायेस्ट स्पीकर जाता मुख्यमंत्री ताच्या मागीर जाता. सो वगीच इश्यू घुमणाव जाता. हांव BJP कडेन सांगता जर तुमकां दिसता की हांव माफी मागून फाटी फुडें येतलो आनी तुमकां दुसरो एक नवो इश्यू मेळटलो हांव तो इश्यू तुमकां दिवंक तयार ना. माफी हांव कोणाची मागूंक तयार ना. पूण तुमकां हांव तुमचे उघडपणान पब्लिकली सांगता माफी मागपाचो कांयच प्रॉब्लेम ना. हांव माफी मागता.
ऑल्दो हांवें कांयच ताका म्हणूंक ना, ताजो अपमान करूंकूच ना, पूण दर ताका दिसता खंयच्यान चुकून असो तसो की अपमान जालो म्हणून हांव माफी मागता. पूण आमकां मातसो आमचो रायट दिया. आनी एसपी म्हणचे सांगचे की आमचे जे प्रायव्हेट मेंबर रेजोल्युशन बी येता पळय ते मातशें एलाव करून. हेच असले ओगीच पाळ्याचे पयर कशें स्टेटमेंट घालनाका. रिजर्वेशन तुमकां जाय, हांव रावचो ना, म्हजे चली एसपी म्हणून रावचे ना थंय. रावताले तुमी, तुमकां जर रिजर्वेशन जाय एलाव करून आमचे प्रायव्हेट मेंबर रेजोल्युशन हे हांव सांगूंक सोदता. मोल्या धाट सांगोड शेतकारांक गळटी. सरकार स्वयंपूर्ण गोंय म्हूण शेतकीक नेट दिता. WRD मंत्र्यान वर्साक 3000 नवे शेतकार तयार करपाचें टार्गेट दवरलां. मात मोल्या धाट सांगोड 100 शेतकार उणे जाल्यात. थंय पुर्तुगेज काळांतल्या कालव्याक गळटी लागिल्ल्यान गांवांत उदक पावना. ज्यांचे मेरेन पावता ते शेती करतात, हेरांनी सोडली. खासा रिपोर्ट. स्वयंपूर्ण गोंय म्हूण घोशणाबाजी करतना सरकार शेती करात म्हूण लोकांक सांगता. एका वर्सात 3000 नवे शेतकार तयार करपाचे WRD मंत्री सुभाषान टार्गेट दवरला. मात दुसरे वटेन गांवगिऱ्या वाठारांनी उलटे चित्र. लोकांक शेतां राखूंक झगडचें पडटा. मोल्या धाट सांगोडांतलीच परिस्थिती पळयात. पुर्तुगेज काळांतलो हो कॅनल, खुबशे कडेन लिकेज. WRD उदक सोडटा मात पावपाक जाय ते सगळ्या लोकां मेरेन पावता म्हणसर पावच ना. कित्याक तर कॅनलाच्या खुबशा पॉयंटार लिकेज आसा. उदक जमनीत झिरपता काय खंय वता कळत ना. सरकारान कॅनल जाग्यार घालचो ना जाल्यार लागसारच्या मायनिंग पिटांतले उदक तरी दिवचे म्हूण लोक मागता. उदक ना म्हूण आतां मेरेन खंय थंयच्या 100 लोकांनी शेती करप सोडून दिला. हो कॅनल तो वयल्यान बांदार बिमलाच्यान येयल्लो आसा. तो ते कॅनला वयल्यान उदक सोडलां पूण उदक सकयल पावना. तो कॅनल सामको पाड जाला. म्हणजे बुराक पडोन सगळें उदक वयता. ते आमकां मातसो कॅनल रिपेर करून सरकारान दिवचो. आनी हे जर आतां आमी शेत रोयना जाल्यार खूब जाण लोक अशे हे पडटले. लोकांक जेवपाक बी ना आसले. आतां हो पुर्तुगेज टायमाचो कॅनल हो कितली वर्सां जाली ती पळय तूं. एकदां सारकें करूना तेणी. कित्याक रिपेरींग केलें ना तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान. हेजे सकयल आनीकूय आसता कॅनल, ते तिकडे वचनाच उदक वचना. हांगाच पावना. आनी ते सकयल आनी कितके शेतकारी आहा, कितके म्हणजे आनी 25-30 शेतकरी आहा सकयल म्हणून तांकां उदक पावलें ना. आनी तेजे भायर शिरोळा म्हणटा थंय आनी कितके 100 शेतकरी आहा, तांकां उदक पावना. ते पावसाक कितें तरी करून रोयता शेत ते शिरोळा. जर हें उदक शिरोळा सुद्दां येलें जायत कॅनल सारको करून जाल्यार ते शिरोळकारूय तेवूय रोयतले खंय दावकोणचेकार. आनी आमकां ते पिठाचें उदक काडून दिता म्हणून सांगलेलें. तेवूय जाल्यार काडून दिल्यार आमचें चलता काम जाता. मायनिंग पिठाचे उदक तुमकां काडून दिलें. मायनिंग पिठाचे मायनिंग पीठ लागीं आसा. लागीं आसा हांगा DMCचो. ते उदक सप्लाय करून पंपान पंपान केल्यार आमकां शेताक पावता न्हू त्या पिठाचे. आतां ह्या उदका लागून सगळी शेती पडींग उरली पळय. आतां शेती कितली पडींग आहा ते पळय. सगळें उदका लागून पडींग उरले. आतां हे जवळ जवळ म्हाका 20-22 लोक सुमार हे उरले पडींग. हय. आतां कितली वर्सां जाली तुमकां हांगासर उदक आतां बंद जालां हांगासर येवपाचें? हे 10 वर्सांक आतां उदक सामकें कमी शेटी सामकें जालें. कुसताग्राच्यान आतां कानाल येयलो पळय नवो हांगासर तो ऑलरेडी सामको पेटी जाल्लो आहा. कितली खूब वर्सां जाली ताका? पुर्तुगेज टायमा वयलो. तो ऑलरेडी तेंच्यांनी रिपेर करूंक ना. करून अजून. सो हांगा आतां कितली शेतकार आतां कमी जाले शेत लावपाचें? पयलीं कितले जाणां आशिल्ले? म्हाका दिसता खूब आसले. 100 शेतकार कमी जाले उदका लागून. कमी जाले. कुळेच्यान प्रंडा खातीर विवेक प्रभू. आगशी कुठ्ठाळे ट्रॅफिक जामाक मुख्यमंत्री जबाबदार. ताणें पूल लोकांक भोंवंक उक्तो केलो मात ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाची कसलीच वेवस्था केली ना. आरजेचो आमदार विरेश बोरकाराचो आरोप. सरकारान खंयच्या नेमान पुलार रिफ्रेशमेंटाचो गाडो घालूंक दिला तेवूय खंय स्पश्ट करचें. गाडो घालूंक टेंडर कित्याक काडूना काय म्हणून विरेशाचो प्रस्न. पयलू नॉर्मली कितें जातालें ट्रॅफिक फ्लो प्रॉब्लम जाताले मात इतलो वर्स्ट जायनासलो. आयज हे 2 दिसांनी सामको वर्स्ट जाल्लो आसा. आनी हेजो एक चड कारण तो म्हणजे जो ब्रिजाचेर जो सेल्फी स्पॉट केल्लो आसा. आयज सगळ्यांक सेल्फी ओपनिंग केल्या. CM म्हणटा की तुमी येवन चलत येवन वचपाचें वयर. सो तुवें समज चलत येवन वचपाचें तें प्रोविजन कितें केलां. आयज तुमी पळयता आसतलें हांगा हो पीक टायम आसा आनी ह्या पीक टायमाचेर फक्त 3 जाण पुलीस डिप्लॉय जाल्ले आसा. हे सायडीच्यान आतां प्रेसानूय पळयल्लें आसा. हे सायडीच्यान गाडयो पार्क करता, लोक चलत देंवन क्रॉस जाता, ट्रॅफिक ब्लॉक जाता. ते सायडीच्यान ट्रॅफिक स्टॉप करचें पडटा. दोनूय सायडीच्यान ही आमची फ्रॉम गोवा वेल्या सायडीच्यान आमी येता आनी आगशी हो जो ओल्ड हायवे आसा आनी हो आमचो बायपास हायवे आसा.
जो NH-66 आसा हेच्या थ्रू आतां तुमी पळयता दोनूय सायडीच्यान मॅनेज करपाक जाय आनी हांगा मॅनेज करपाक पासून 3गूच जाण पुलीस डिप्लॉय केल्ले आसा म्हटल्यार ट्रॅफिकाचे पुलीस जावं आमचे लोकल जे पुलीस आसा ते डिप्लॉय केल्ले आसा म्हाका खबर ना खंयचे लिगलिटीज हो गाडो हांगा घातला तो आयज जो BJP सरकार आसा तांकां संवय जाल्ली आसा इनलिगलिटी करपाची जावं अलाव करपाची तांकां घालपाचेच आसले गाडो घालपाचोच आसलो नाजाल्यार सगल्यांक आउट करपाचें टेंडर काडपाचें जे ते म्हणटा जो टेंडर काडपाचो प्रोसिजर्स आसता खूब कितें आसता समज तुमी ओपन करपाचें आसा टेंडर काडा तो ओपन हे प्लॅटफॉर्मार दवरया की आमचेय आसले सगल्यांक हाडूंक जाताले आमी रामनगर अनमोड हायवेचें काम तडीक लावंक यत्न चल्ला म्हूण उत्तर कन्नडाच्या हल्ल्यारचो आदलो आमदार मंत्री R.V. देशपांडे उलयला. बेळगांवा विधानसभेच्या सुवर्ण विधान सौद भवनात बेस्ट लेजिस्लेटर म्हूण ताचो भोवमान जालो. ते उपरांत तो प्रुडंटा कडेन अनमोड रस्त्या विशीं उलयलो. आता तुम्ही रस्त्यांचे विचारले हांव आता जवळ 1 वर्ष जालें ह्या रस्त्याचेर ट्राय करता. रामनगरच्या नॅशनल हायवे आसा थोडी लेंथ कवर केला भायले रस्ते तशीच पडटा तांकां पत बरयना फोरा उलयना पूण ते रस्ते सांगता आमी करता करता म्हूण सांगता शिवाय ते अनुष्ठान जायना तेंच्यानी दुसरें सांगता खरें आसा. गोंयच्या लोकांनी कोण त्या रस्त्याक वता ताका सगळ्यांक त्रास जाता म्हगेलो प्रयत्न चालू आसा. एक सगळे बारसा करायचा न्ही नॅशनल हायवे NH-4 मला हातात नाही पण तुम्ही असे कोऑर्डिनेट करणार कोणाला नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीज उलयला तिथलं उलयल्यानंतर थोडं पोर्शन केलं तरी थोडं पोर्शन केला पण आता बाकी तुम्ही कर्म करता करता म्हणतात काय उलयता. बेळगांवच्यान प्रुडंटाचो प्रतिनिधी लुईस रॉड्रिगीजाचो रिपोर्ट. पालये पेडणेचो लोक उदकाक पातीशेर उदकाक लागून रानांत वच्चें पडटा म्हणून नळ घेतलो मात म्हयनो नळ सुके. सरकारान उदकाच्या टँकराची वेवस्था करची म्हणून लोक मागता. सद्याक लोकांक गांवां कडच्यान मातसो पयस आशिल्ले झरीचो आदार. झरीचेर लोकांच्यो झुंडी ल्हान भुरगीं बायलांची मडक्यो कोळश्यो घेवन पायपीट. पैऱ्यान एकतर पाणी येतं एक दिवस आड करून आम्हाला पाणी येतं ते पण पाणी आम्हाला 1 किंवा 2 कळशीच्या वर पाणी मिळत नाही आणि इथून पाणी घरी न्यायला आम्हाला खूप वेळ लागतो. एकतर इथं वाटेवर चढाव आहे आणि त्यामुळे जीव दमायला होतं. पण आम्ही नळ घेतला त्याच्यासाठी की आम्हाला पाणी व्यवस्थित मिळावं म्हणून. 1 महिना फुल झालं. हांगा तुम्ही झरा म्हणून येता दिसता. आम्ही सगळ्या झरी गायदाना बी ह्या पाणी वरतो कपडे धुतो सगळ्यासाठी आम्ही आज यूज करतो पाणी. मागणी किती आहे तुमची? आमच्या नळाक फक्त पाणी येऊन जाय. टँकरने तुमका सप्लाय बिन करीना? टँकरने करतात रस्त्यावर घरात टँकर लावता ना आमच्या गावाना. ग्रामीण भागासारखा झालेला आज 1 महिन्याच्या वर जाऊन गेलाय पण आमच्या नळाला पाणी नाहीये. मग आम्ही काय करायचं कुठे जायचं काय करायचं का आम्हाला आता सरकारनेच सांगा आता आम्ही काय करायचं ते. पाण्यासाठी आम्ही वन भटकतोय. आता ही झर आहे म्हणून आमची माणूस की पण या झरीचं पण पाणी आम्ही पिण्यासाठी न्हाण्यासाठी कपडे धुण्यासाठी मग आमच्या पोटात दूषित पाणी नाही जात काय त्यामुळे रोगराई वाढू शकतात काय होऊ शकतं करायचं का आम्ही. आशिल्ली सकाळची अपडेट परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबुक टाटा स्काय ॲप जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.